स्क्विंट कित्याक जाता म्हण आमकां जर समजुपाक जाय तर आमकां दोळ्याची जी एनाटमी आसा, जे स्ट्रक्चर आसा ताचो मातसो बेसीक अंडरस्टँडींग आसपाक जाय. सो आमच्या हातून जे विज्युअल परसेप्शन जावपाक जाय, म्हणजे आमकां दिसत ही प्रक्रिया जर निर्माण जावपाक जाय तर कितें कितें भाग आसा. सो ताका एक्चुअली 3 भाग आसता. सो एक म्हणटात तो मोटर, दुसरो म्हणटात सेन्सरी आणि तिसरे म्हणटात ते कॉर्टिकल जावं मेंटल. सो हे साध्या शब्दांनी सांगपाचें म्हणल्यार मोटर म्हणजे दोळे जे मुवमेंट करतात ताका आमी मोटर म्हणटात. नॉर्मल मनशात दोळे एका बरोबर एक तालमेलान, एक कोऑर्डिनेशनान मूव्ह करतात आणि हे मूव्ह करपाक साठी प्रत्येक दोळ्याक 6 एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स म्हणजे स्नायू, एक एक दोळ्याक 6 स्नायू असता. सो हे स्नायू जेन्ना सारखे काम करता तो दोळो कोऑर्डिनेशनान दोन्ही डोळे मूव्ह जाता. सो हो जालो मोटर भाग. सेन्सरी म्हणजे आमच्या दोळ्यांनी जे इमेज जाता, जे चित्र तयार जाता ताका आमी सेन्सरी परसेप्शन म्हणटात. सो त्याच्यासाठी आमचो दोळो वी कॅन जस्ट कंपेअर इट टू अ कॅमेरा सारखो जर आमचो दोळो जालो, जशी कॅमेरान लेन्स असता, फिल्म असता, तशेंच आमच्या दोळ्यान लेन्साचें काम असता न्ही, ते हे दोळ्याचे फुडलो भाग जो आसा ताका आमी कॉर्निया जावं काळी पुतळी म्हणटात ते, आणि फाटल्यान एक लेन्स असता, नॅचरल क्रिस्टलाइन लेन्स. सो हे दोन्ही मेळून लेन्साचें काम करता. आणि ताच्या फाटल्यान दोळ्याचो पड्डो जो ताका आमी रेटिना म्हणटात तो फिल्माचो काम करता. सो टुगेदर हे अशें काम करता की जसो आमचो दोळो एक कॅमेरा सारको. सो जेन्ना आमकां दोळ्याचेर एक आमी वस्तू कडेन पळयतात, सो लायट रेज कॉर्निया आनी लेन्साचे भितर येवन आमच्या पड्ड्याचेर फोकस जाता. आनी जेन्ना आमच्या पड्ड्याचेर फोकस जाता तेन्ना ताजेर एक इमेज, एक चित्र निर्माण जाता आमच्या पड्ड्याचेर. बट द स्टोरी डजंट एंड हियर. चित्र निर्माण जालें की जालें ना, ते चित्र आतां आमकां कंप्युटराक धाडपाक जाय, फ्रॉम द कॅमेरा टू द कंप्युटर. कंप्युटर कोण? तो आमचो मेंदू. सो दॅट इज अवर ब्रेन. सो ब्रेनाक दोळ्या पासून एक नर्व वता, ताका आमी ऑप्टीक नर्व म्हणटात. सो म्हणपाक शकता की एक वायर कॅमेराक ती कंप्युटराक कनेक्ट करता. सो तेन्ना कितें जाता, सो दोन्ही दोळ्या पासून, उजवो दोळो आनी दावो दोळो, सो दोन्ही दोळ्या पासून आमच्या मेंदुआ कडेन ते सिग्नल्स पावता. आणि तेन्ना ब्रेन कितें करता, हे दोन्ही दोळ्या खंयच्यान मेळिल्ले जे पिक्चर्स आसा ताका फ्यूज करता, एकत्र करता. आणि जेन्ना हे दोन्ही दोळ्या पासून मेळिल्ले चित्र एकत्र जाता तेन्ना बायनॉक्युलर सिंगल विजन, म्हणजे आमी साध्या शब्दांनी 3D विजन म्हणपाक शकतात, ते निर्माण जाता. सो हेका आमी डेप्थ परसेप्शन जावं 3D विजन म्हणटा. केन्ना केन्ना हे तिन्ही भागात, मोटर म्हणजे दोळे मूव्ह करतना, सेन्सरी म्हणजे चित्र निर्माण जाताना, जावं कॉर्टिकल म्हणजे ब्रेनान, ह्या तिन्ही भागान कितें इंटरप्शन जाले, कितें बाधा जाली, कितें प्रॉब्लेम जाले की ताका लागून स्क्विंट निर्माण जावपाक शकता.